सो आयज आमी वॉर्ड नंबर 2 आसा आसगांव. आयज आमचे डोर टू डोर आमी कॅम्पेन करताले. आमचे पॅम्पलेट आमचे मनोज परवार नॉर्थ गोवाचे हेजे आमी घराघरांनी वाटताले. सो अशेंच आमी वाटूंक वयताले तेन्ना आमकां हें हांगासर दिसलें, हांगासर कितें प्रोजेक्ट जाता आनी फाटल्यान पयले आमी JCB येयल्या आनी हिल कटींग जाता. ऑलमोस्ट तुमी पळोवंक शकता 2-1 मीटर हिल कटींग केला. आनी जेन्ना आमी हांगा वयर येयले आमी त्या सुपरवायझर विचारले, बाबा तुमी हिल कटींग करता, तुमचे कडेन परमिशन आहा कितें काय आहा? तो भियालो, सगळो गाबाल्लो तो, आनी तो म्हणलो साफ से बात करो, साफ से बात करो. मागीर ताका सांगलें लाय तूं फोन लाय, आमी उलयता. तेणें फोन लायलो, कोण गौरव म्हणून कोण भायलोच दिसता, कोण दिल्लीकार कोण तरी. आनी तेणें फोन लावन आमकां दिलो. तेन्ना तो सांगता आपूण परमिशन घेतला म्हणटा TCP डिपार्टमेंटान सगळें. आमी सांगलें परमिशन घेतला जाल्यार आमकां दाखय. गव्हर्मेंटाची परमिशन म्हणटा तो. आमी सांगलें ताका तूं आमकां व्हॉट्सएप कर, जावं ताका आमकां दाखय ते तुज्या सुपरवायझराचे दाखय म्हणून. मागीर तो म्हणलो ना कितें आहा ते आमी उलोवया, मेळोन उलोवया, कल मैं गोवा आ रहा हूं, मिल बाट के ऐसा बैठ के बात करेंगे हें सांगलो आमकां. आमी मागीर ताका सांगलो पळय कितें आहा तें सद्याक तूं हें बंद कर, आमी हें काम तुजें लायसन आहा प्रॉपर सगळें आहा जाल्यार तूं चालू धर, नाल्यार हें तुजें इल्लीगल आहा, तूं बंद कर, नाल्यार आमी कितें पुलीस केस करूंक जावं कितें फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपूण आमी हाडटा. सो मागीर तो गौरव कोण तो दिल्लीकार तो भायलो तो आमच्या वांगडा उलयलो आनी तेणें आमकां सांगलें ना आपूण बंद करता, आपूण तांकां सांगता बंद करता म्हणून. आमी एकूच विचारूंक सोदता ह्या सरकाराक आनी आमच्या ह्या गांवच्या लोकांकूय आमी सांगूंक सोदता पळय हे जर कायदेशीर आसले, हे जर सारखे आसले कायद्यान जाल्यार आमकां हांगासून धांवडटले आसले आनी हें काम बंद करचें नासलें. हे रॉंग आसा, हे इल्लीगल आसा म्हणून तो काम बंद कर म्हटलें तेणें ताका सुपरवायझर सांगून. काम बंद कर, उसको बोलो म्हणालो JCB सब भेजो म्हणालो इधर से. जेन्ना आमी ताका सांगलें तेन्ना जाल्यार तुमी चितात अशें इल्लिगलिटी कामां कितलीं चलता आनी हे पंचायती काय पडलेंच ना. सरपंच तुजो वॉर्ड हो पळय तुज्या वॉर्डान आसा आमी वॉर्ड 2 वॉर्ड 2 तुका दाखयता मुद्दम आनी दुसरे पंच मेंबरांक सांगता तुमी मरे काय ना फक्त दोळ्यांक चश्मा घातल्यात न्हू ती काडा रे मातशी. आतां हे आमी बेश्टे अशें वयताले म्हणून आमकां दिसलें आमी येयले हांगा पळोवपाक, जस्ट पळोवपाक गेल्ले. ताका बेश्टे इन्क्वायरी केली चाललें जाल्यार तेजे कडेन कांयच ना. तो सांगता आतां ना JCB आतां तो ओनर सांगता हेजो प्रोजेक्ट चलता तो ओनर सांगता JCB ताका काडूंक लाय, तो ट्रक काडूंक लाय. तो जर सारको आसलो तेजे कडेन कायदे आसले हे सगळें आसलें जाल्यार आमकां तो बंद करूंक लायतलो कळ्ळें न्हू. तो बंद करतलो. आतां ते पळय ते आतां JCB आनी ट्रक हे सगळे काडटात म्हणजे हे खंय तरी फॉल्टी आसा, हे इल्लीगल आसा. तेका लागून हेंच्या कडेन कांय ना पुरावे. हेंच्या बापायचो फात को हे हांगा दोंगर कातरून आनी हे कातरून सगळे उडयता विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसर जे पळय मिनिस्टर आसा, पंचायत हे सगळे इन्वॉल्व आसा हितून. ए निकालो रे निकालो निकालो. बोलो अभी बोलो, लेके जाओ नहीं तो बुलाएगा फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाएगा. सब लेके जाओ. तुम्ही पळोवपाक शकता तांकां आमी काडूंक लायले, ते आतां काडून घेवन वयता. ए गिरीश तुम्ही पळोवंक शकता ते कशें वयता. हे जर सारको आसलो कायद्यान जाल्यार आमकां धांवडटले आसले, हे वयचे नासले. हे पळय हे वयतात आतां म्हणजे हे इल्लीगल. हेंकां आमी रंगे हात धरल्या पळय कशें पळयतात. आनी JCBची बीन पळय कर्नाटकाची नंबर दाखय तेका पळय नंबर पळय.